शिकरी शिकरी बरी 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 शिकरी बरी 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 करी करी कर परत बारा बारा हो शिबर बरी 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 करी करी कर हरि 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 हमारी हरि कला बारा हर लला बारा शिकरी बरी 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 शिकरी बरी 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 शिकरी बलरी बरी करी मां करी बरी 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 शिकरी बरी 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 शिकरी बरी बरी बाबा बरी 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 शिकरी मद बर बर मद बर बलरी बारा बारा करी हमारे बरी मामा बरी बरी रिका 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 रिया 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 रि मामा रि मामा रिया रिका 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 और लबाना मानिया मानिया रबा शिकर लबर बाबा शुक्र शिकरी बरी 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 शिकरी बरी 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 शिकरी मद बरी 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 शिकरी बरी 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 शिकरी बरी 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 शिकरी बरी 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 शिकरी बरी 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 शिकरी मंतरी शिकरी बरी 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 शिकरी बरी मंतरी बरी 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 शिकरी मर बरी 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 शिकरी बल बरी 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 शिकरी मर बरी 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 करी मंतरी शिकरी बरी 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 शिकरी बरी 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 शिकरी मंतरी कलरी बरी 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 कलरी करी शिकरी मंतरी कलरी करी बरी 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 शिकरी mama 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 Larika. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kari kari ba, kalari kari, kalari kari di ba mama man larika, kari di ba kalari ma ba 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 larika, kari bari bari bara 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 larika, kari ma 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 larika, kalari kari ma larika. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Oshi karika halari naman hari karalari karika. Bari 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 ma bari kalari kari ba halari ma oshi kari ba 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 lari kalari kari ma kari halari ka oshi kari bari 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 kari mari bari 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 kari mari bari 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 ba halari ma kari kari bari 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 ka kari mari bari bahan kari kalari kari bari 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 ka kari bahan ba thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you thank you Abba Father, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, praise God, praise the Lord, Praise the praise Lord. the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. आज्ञाद्वारे आम्ही प्रारंभ करूया बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन मगळा बाबा या वेळा खातीर तुका अर्गां दिता बापा तुवें आमकां विंचून काड हांगासर परत्यान तुज्या त्या प्रेझेन्सांत रावोंक आमकां तुवें तुज्या हजारपणांत तुजी उतराची ती जन्वाय गुंडायन शिकोवंक हांगासर तुवें आमकां परत्यान एकठांय केलाय तुका अर्गां दिता बापा
तुझ्या त्या मोगा खातीर, तुझ्या त्या कृपा खातीर आमी अर्गां दिता बापा. बापा, तुवें तुझ्या पुताक एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडून आमी नितीपणपण जावन जियोवच्या. तुवें तो जोन दिल्लो तो जोये लायफ आमी जियोवच्या खातीर तुवें ह्या संवसाराक तुझ्या पुताक धाडले. आनी तो एक लायफ, तो एक जोये लायफ आमी हांगासर जियोंक आसा. ते जियेचे जाल्यार बापा तुजी उतरां मात्र ते सकता. बगार आमी केल्ल्या खंयच्याय कार्य वयर न्ही, आमी केल्ल्या खंयच्याय करण्या वयर न्ही बापा. बगार तुजी उतरां मात्र, तुज्या उतरांत आमचें मायंड रिन्यू कर. आमचें आदलें कितें आसा, पोरणें कितें आसा, हर एक आमी सोड आमी जेजू क्रिस्त थंय एक जावन आमी जियोन जेजू क्रिस्तान कितें कुर्सार तें काम केलां ताचे वयर पातयेनी दवरून आमी क्रिस्तांव जिवीत जियोंक बापा. तुजे उतराद्वारे आमकां सदां तूं आमकां शिकयताय बापा. तुका अर्गां दिता हांव बापा. पवित्र आत्म्या संपूर्ण जावन हे शिष्यान तुज्या कंट्रोलाक घे. तूं शिकय, हांगासर कितें जाय तूं शिकय. हर एकल्यांक वा भाव भयणी द्वारे जावन दी आमी कितें उलयता, कितें टेस्टमनी दिता, हर एक पवित्र आत्म्या तूं तुज्या कंट्रोलाक घेवन तूं आमकां शिकय. कोण पुरा युट्यूबार पळयतात, कोण पुरा फेसबुकार पळयतात, हर एकल्यांक बापा तुका समर्पण कर. हे मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन, आमेन, आमेन. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Praise Praise the the Lord. Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. आमी आमकांच आमी कितले आमी मरता म्हळ्यार आमच्या कुशेक, आमच्या आशेक, आमची कितें आमची ओडणी आसा, आमची कितें आमचे कुशी त्या हर एकाकी आमी कितले मरता आमच्या स्वार्थपणाक जावंक पुरो, आमचे ते आसल्या थोड्या देवाच्या उतराच्या विरोध वा तेंचे एक आसा जाल्यार आमी ताकाच कितले आमी मरता जाल्यार आमी जेजू क्रिस्त कशें जियेलो गी, जेजू क्रिस्त तो जीव म्हज्या जिवितांत पासारून आनी म्हज्या जिवितांत मात्र न्ही हेरांच्या जिवितांत ते पासरूंक साध्य आसा. हेरांच्या जिवितांत ते तांणी अनुभव करूंक साध्य आसा. म्हज्या जिवितांत येवची फळां पळोवन वा म्हजें जिवीत बदलावन जाल्लें पळोवन हांव एक ते जोये लायफ म्हळ्यार देवान दिल्लें तें लायफ हांव अनुभव करन म्हज्या मुखांतर हेरांच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक साध्य आसा. त्या देखून क्रिस्तांव जिवीत कष्टाचे काही नाही. क्रिस्तांव जिवीत कोण जेजू क्रिस्ता वयर पातयेनी दवरल्या, कोण जेजू क्रिस्ता वयर कोण भावार्थांत जियेतात तांणी जेजू क्रिस्तान करच्या त्या अद्भुता वयर गमान दिवचे न्ही. बगार ते अद्भुता आमच्या सदानितीच्या जिवितांत एक पार्ट मात्र आमी अद्भुता हर एक दीस, हर एक मिनिटा, हर एक घडये आमच्या जिवितांत जातात. ते एक पार्ट मात्र म्हण येत जाल्यार आमी ताचे वयर चड फोकस करूंक ना. त्या अद्भुता वयर वा अद्भुत कार्य म्हज्या जिवितांत जायचे म्हणून हांवें बसून मागोवंक ना. ते एक पार्ट मात्र. कित्याक आमी भावार्थी मनशां, आमी विश्वासपणांत आसली मनशां जाल्ले वरवीं, आमी देवाची भुरगीं जाल्ले वरवीं आमी दुसरे खंयच्याय हाचे वयर आमी त्या एका अद्भुता वयर मात्र आमी फोकस करचे न्ही. आमी देवाची भुरगीं जाल्ले वरवीं आमी फोकस करी जे जेजू क्रिस्तान कितें कुर्सार काम केलां वा जेजू क्रिस्त कशें जियेलो वा ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्तान कितें ताच्या उतरां मरिफात आमकां बरोवन दवरलां, कितें आमकां दिलां, तशें आमी ताचे वयर चड गमान दिवंक आसा. त्या देखून हांवें सांगचें म्हळ्यार कितें म्हूण सांगल्यार आमकांच आमी
मरोंक आसा आमकांच आमी आमच्या स्वार्थपणाक आमच्या सेल्फाक वा आमच्या कुशेक आमचे आशे असतात म्हणजे या संसाराचे आशे वडणी ते आसा ताका आमी मरोंक आसा तांतो आमी मरोंक आसा मरचे म्हण सांगल्यार काले हे सुरी काणयो न्हू तो पण मरचे न्ही बगार आमची खुशी आमचे आशे आमच्या आमची ताचे खातीर आमच्या स्वार्थपणा खातीर आमी कितले ताचे ते एक आमी ताचे खातीर आमी मरता जाल्यार तेच जावन फळ म्हजे मुखांतर म्हजे मात्रणे हेरांच्या जिवितांत ते फळ पळोवंक साध्य आसा प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून देवाची उतारत म्हणटाने गोवाचो कण मातयेंत पडोन मरणा शिवाय ते एक फळ दिवंक साध्य ना म्हण त्या देखून आमी तशेंच आमी ते गोवांच्या कणाक आमकां आमी हें केल्यार आमी खंडीत जावन आमच्या जिवितांत फळ येत जाल्यार आमी आमच्या स्वार्थपणाक वा आमी आमच्या ह्या संसाराची वडणी वा कितें आशे कितें एक खुशी आसा जाल्यार ताचे खातीर आमी मरोंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया आमी पळया देवाचे उतर जॉन 10:10 John 10:10 praise God वासा सिस्टर चोर येता फुकट चोरूंक जिवेची मारूंक आनी बिबाड करूंक हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हण बरोवन वमतोच्या बापान ते मेळो म्हण प्रेज गॉड हालेलुया सोर कित्याक आयला सोरूंक आयला सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक विबाड करूंक वैगी एका घरा सोर येता म्हण सोर आयल्यार तो ल्हान ल्हान संगतेंत तो ल्हान ल्हान वस्तू तो सोरिना कितें अमूल्य आसा म्हळ्यार कितें एक मोलादीक आसा तें तो सोरता वैगी पयशे जावं दी भांगार जावं दी वैगी तें तो सोरूंक प्रयत्न करता वैगी त्या देखून तो सोर येता भायर आसल्यो तो वरिना कितें भितर आसता मोलादीक कितें आसता तो येता आनी ताका तो सोर आमच्या ह्या जिवितांत येता एक सैतानाच्या रुपान म्हळ्यार एक थॉट्स मुखांतर आमच्या ह्या जिविताक आमच्या ह्या मनाक तो येवन आमकां कितें करता आमच्या जिवितांत आसली बरी भलायकी जावंक पुरो कुटुंबांतय जावंक पुरो वा भुरग्यांतय जावंक पुरो आमची समृद्धी जावंक पुरो भलायकी सगळें तो कितें करता तो सोरून व्हरता त्या देखून तो आयिल्ल्यान आमकां कळना तो कित्याक येता फकत सोरूंक आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत जावं दी वा फायनान्शियली कामांतय जावं दी ऑफिसांत जावं दी भुरग्यांतय जावं दी तशें तो सोरूंक येता ताका रूप ना एक त्या एका थॉट्स मुखांतर तो येवन सोरता आनी तो येनातले बरी कोणाक सुकून काणयोंक जायना ते केदाळा सुकून काणयोंक जाता म्हण सांगल्यार आमचे ती देवाची उतरां आसात म्हळ्यार आमी बुलेटा बरी ती शूट करन आमकां आमी ती त्या सोराक आमी धांवडावंक जाता जाल्यार आमचे कडेन ती देवाची उतरां ना जाल्यार ती मोलादीक ते एक दिर्वे आमचे ते ना जाल्यार आमी खंडीत जावन तांतो तावन तो सोर आयिल्लो सुकून काणयो कोणाय कडेन साध्य जायना इवन तशेंत आमी नातल्या टायमार येवन रिगलो म्हळ्यार कोणी कालें करूंक जाता गी करूंक जायना वैगी तशेंच आमचे थंय ती देवाची उतरां ना जाल्यार तो येता आनी फकत आमची भलायकी आमचे कितें पुरो आसा सगळें तो सोरूंक प्रयत्न करता केदाळा तो सोरता त्या दाळा आमची न्हीद आमचे समाधान आमचे हर होगडायता आमच्या कुटुंबांत समाधान फस्ट तो समाधान काडून व्हरता मोतीक आमच्या कुटुंबाचे समाधान आमच्या मोतींतले समाधान काडून व्हरता समाधान काडून येयल्या उपरांत पिडा तो पिडे रुपार येता आनी आमकां जाय जाली समृद्धी
अरे एका एरियान ती आम्ही चक्कर येत आमच्या जिवितांत समृद्धी ना म्हणल्यार सोर आयला म्हणतो आमच्या जिवितांत आम्ही भलायकेंत नांत जाल्यार केदाळाय पिडा 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 हॉस्पिटलाक समळखंडी जावन सोर आयला म्हणून तो आम्ही चिंतेत वा कुटुंबा जिवितांत गो बायलामध्ये विभड जाल्यार सोर येऊन रिगला म्हणून तो आम्ही चिंतेत भुरग्यांत समाधान ना जाल्यार भुरगीं दुसऱ्या एका रितीन आसात जाल्यार आम्ही चिंतेत सोर आयला कित्याक फकत विभाड करूंक नास फकत आयला सोरूंक येता तो जीविशी मारूंक आणि विभाड करूंक तो आयला 3 संगते खातीर तो आयला आणि अमूल्य जावन आसचे एक आमच्या कुडींत कितें अमूल्य जावन आसा तेंत तो सोर न्हू व्हरता प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून केदाळा मुसोरी आम्ही देवाच्या उतरांत आमच्या काळजांत देवाची उतरां आसात सदांच आम्ही ध्यान करतात त्या दाळा ती उतरां ताका सोरून व्हरूंक जायना तो उतरां सोरून व्हरिना तो उतरां वरिना म्हळ्यार आमी ती सदांच आमी ध्यान करूंक आसा सदांच मेडिटेट करूंक आसा सदांच ती तोंड सोडून आमी उलयता जाल्यार सदांच ती उतरांत आमी रावता जाल्यार आमी एक देवाचे ते सताचे टिचींग आमी आयकता जाल्यार त्या उतरांत आमी रावता जाल्यार खंडी जावन तो सोर आयल्यार आमकां कळटा आमकां गुत्त आसा ओ हे प्रॉब्लेम आयल्यार हे बुलेट आमी यूज करीचे हे उतर आमी यूज करीचे हे यूज करीचे म्हणून आमकां कळटा त्या देखून तो काय करता ते इंतावन तो धांवता त्या देखून देवाचे उतर कितें 2 दारीच्या तलवारी प्रास बळा दिक जावन आसा केदाळा आमी घडये देवाचे उतर आमी उलयता जाल्यार देवाचे उतर आमी सांगता जाल्यार वा देवाच्या त्या संबंधांत आमी रावता जाल्यार ताका कळटा ओ ही देवाची भुरगीं हांकां आमी टच करूं नजो म्हणून तो काय करता तो धांवता ते रावूंक तो साध्य ना प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून आता देवा ती देवाची उतरां शार्प वैगी आमी पळयलां गे आमच्या घरांत कोयती आसता जाल्यार ती एक 7-8 म्हयने आमी यूज करूना जाल्यार काले जाता ती बड्ड जाता वैगी बड्ड जाता ताका काले रस्ट धरता आणि ते इन्फेक्शन जाता तातूंत आमी फ्रुट्स कट केल्यार ते फ्रुट्स आमच्या पोटाक वचून थोडे फावटी इन्फेक्शन जाता वैगी तशेंच देवाचे उतर आमी सदांच यूज करिना जाल्यार सदांच आमी वापरना जाल्यार सदांच आमी तोंड सोडून आमी उलयना जाल्यार सदांच आमी ते उपयोग करिना जाल्यार काले जाता ते उतरां विसरून येतात वैगी सैतान ते कान व्हरता तो सोर तो कान व्हरता आणि आमकां कितें जाता ते विसरून येतात वैगी आमच्या जिवितांत ते खंयचेय काम करिना जाल्यार काले जाता आमकां विसरून येता त्या देखून सदांच आमी समस्या येताना समस्या म्हळ्यार तो सोरा रुपार येताना आमी ताका देवाच्या उतरा प्रकारांत आमी उलोवंक आसा देवाच्या उतरां द्वारे आमी उलोवंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून आमी चड फोकस ताचे वयर करूंक आसा केदाळा ती कोयती शार्प करतना पळा म्हणून परजळता वैगी तशेंच देवाचे उतर आमी कंटिन्यू म्हणटना काले जाता उतर आमचे भितर काम करता परजळचे बरें करता तो उजवाड आमी पळोवंक जाता आता तो उजवाड कितें जाता आमी देवाचे उतर एक उजवाड ते उजवाड कितें जाता ते आमचे भितर वचून आमच्या जिवितांत उजवाड येता आनी हेरांच्या जिवितांत आमी उजवाड ते हाडूंक आमी शकता त्या देखून आमी कंटिन्यू खंयचीय परिस्थिती आयिल्ल्या टायमार खंयच्याय एका स्थितीर खंयच्याय एका अंतू आमी देवाची उतरां वापरची मस्त गरजेची जावन आसा प्रेज गॉड हालेलुया ती उपयोग करिनासतना ते एक तुक्क धरले बरी आमी करचे न्ही ते त्या देखून आमी सदांच ती वापरूंक आसा आता थोडी पळय मस्त प्रॉब्लेमांत आसतात
तांकां देवाच्या उतराक ये म्हण सांगल्यार देवाचे उतार ऐका वा देवाचे टिचींग तुम्ही टिचींग ऐका म्हण सांगलें ना आमकां बिझी आमकां जायना आमकां केदाळा टायम आसा अशें वैगी म्हळ्यार एक पटी तांचे एक प्रेयराक अटेंड जाली गे वा एक दीस शुक्रार रिट्रेटाक अटेंड जाली गे वा खंयच्याय रिट्रेटाक अटेंड जाली तांचे प्रॉब्लेम क्लियर जाले मागीर काले करतात मागीर आमी बिझी मागण्यांक या म्हण सांगल्यार बिझी टिचींग युट्यूबार आसता ऐका म्हणून सांगल्यार बिझी म्हळ्यार तांकां कितें जालां ते एक पटी जालें न्ही म्हज्या जिवितांत एक पटी म्हजें कार्य जालें न्ही म्हणून मागीर ते ना ते काले जाता म्हणून सांगल्यार काही उतर ना गे देवाचे उतर ना गे खाली अद्भुता फाटल्यान ती वेतात अद्भुता फाटल्यान गेल्यार मस्तू प्रॉब्लेम जाता म्हळ्यार देवाचे उतर येना अद्भुत समस्या आयल्या टायमार तांकां ते उतराची समजून येना इवन आज संजेरी म्हाका एक कॉल येता इंटरनॅशनल भायरतावन ते कॉल आयिल्ल्या टायमार ती ती एक प्रॉब्लेम आयला ताका त्या प्रॉब्लेमान तावन कशें भायर येवचें म्हण कळना आनी ते म्हणटा हांव मस्तू रिट्रीट अटेंड केल्यात म्हाका ती अद्भुत जाल्यांत म्हाका ती अद्भुत जालें हांवें रिट्रीट अटेंड केला ताचे केला हाचे केला मस्तू रिट्रीट हांवें अटेंड केला आनी म्हाका अद्भुत जाल्यान जाल्यार आतां परिस्थिती आयल्या समस्या आयल्या त्या समस्येतून भायर येवंक ताका जातेना कित्याक म्हण सांगल्यार देवाचे उतर ताका गोतूना ते गेला एक पटीन ते कार्य जाला ताणें कितें ते मागलें ताका मेळना मागीर परिस्थिती येना म्हणना परिस्थिती येतात समस्या येतात सोर येतात सोर येनातले बरे आमच्या जिविताक वा आमच्या या जिविताक सोर येनातले बरे राखायचे देवाचे उतर मात्र जायते देवाचे उतर नासतना खाली एक अद्भुत एक सेकंडाक वा एक दिसाक एक म्हयन्याक जावन आसूंक पुरो जाल्यार मागीर परिस्थिती येताना मागीर खंयचे सिच्युएशन येताना आमकां खंयचे उतर आमी तोंड सोडून सांगचे वा कशें उलयचे त्या परिस्थितीक कशें आमी तातूंत भायर येजे म्हूण कळना जाल्यार खंडीत जावन मागीर कितें जाता डिप्रेशन स्टार्ट जाता मागीर आमकां क्वेश्चन येता हांव मस्त मागणें करतलें हांव मस्तू मागतली हांव मस्तू तें करतलें हांव मस्तू मिसाक घेतलें हांव मस्तू देवान कित्याक म्हाका अशें केलें आज हांव आनी बेन्नी सिस्टर एका घरा विजीट करतना ती बेड्डार आसा ती सिस्टर म्हणटा हांव मस्तू करताली म्हाका कित्याक ही परिस्थिती आयल्या देवान म्हाका कित्याक अशें केलां म्हणून तिणें थोड्या दिसांनी मागचेंत सोडलां देवा वयर तिका हेंच ना जावन गेला म्हळ्यार तिणें चिंतलां देवान म्हाका ही पिडा आनगल्या देवान म्हाका कित्याक अशें केलां देवान म्हाका कित्याक तिचे कंटिन्यू तिचे धूव म्हणटा कंटिन्यू एंत क्वेश्चन ती सगळो दीस उलयता काय सगळो दीस ती सांगता काय हें कित्याक अशें जालें हें कित्याक हांव सदां न्हीद मिसाक येताली न्ही हांव सदां न्हीद तेच करताली हांव मस्त मागताली मस्त ती मागताली काय जाल्यार म्हाका कित्याक देवान अशें केलां म्हण आयिल्ल्या लोकां कडेन घरांत आसल्या कडेन ती सगळो दीस तेंत म्हणटाली देवान म्हाका केलां कित्याक तिका केदाळा म्हळ्यार तिका उतराची समजून येना सगळे तिणें कितें चिंतलां म्हण सांगलां म्हळ्यार तिणें केल्ल्या करण्या वरवीं हांव देवाक मेसवालें देवान म्हाका अशें दिवनूच आसलें अशें करूनच आसलें म्हळ्यार कित्याक म्हण सांगल्यार ती देवाचें उतर ना देवाचें उतर तिणें तिच्या काळजांत दवरूना वा देवाचें उतर तिणें कन्फ्यूज करूना त्या वेळा कितें जालां एक परिस्थिती येताना आमी देवाचे वयर आमी ब्लेम करता त्या देखून हांगा देवाचें उतर म्हणटा हांव जेजू क्रिस्त आयला जिवीत दिवंक भरून ओमताच्या मापान आमकां जिवीत दिवंक जेजू क्रिस्त आयला आमकां विपाड करूंक न्हय आमकां पाड करूंक न्हय आमकां नाश करूंक न्हय तो येवचो सोर मात्र जाल्यार जेजू क्रिस्त आयला बरें जिवीत जिवंक जेजू क्रिस्त कशें ह्या संवसारार एक जोयल लायफ देव कशें ह्या संवसारार एक जोयल लायफ जियलो गे तेंच लायफ आमकां जियोंक ह्या संवसाराक आयला आनी आमी तशेंच जियोंक आसा आमी देवा वयर ब्लेम करूंक साध्य ना देवा वयर आमी खंयचेय आमी ताचे वयर आमी घालूंक ना आमकां आयिल्ल्या परिस्थितीर ती आमची चूक आमी कित्याक तांतू रावूना सत आमकां आमी शिकोवना सताचे ती जन्मय आमकां मेळोवना त्या देखून देवाचे उतार म्हणटा न्ही ओसाया 4:6 जन्मयाच्या अभावांतून म्हज्या परजेची नाश जाता जन्मय
म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताची जेजू देवाची ती जन्मायना देवाच्या ती जेजूची ती वळख ना, खाली जेजू म्हणटा देवाच्या त्या उतराची वळख ना. आम्ही जायत्या घरा विजीट केल्ल्या टायमार वा आम्ही पळयता थोड्यांक बायबल ओपन करूंक येना. काही मॅथ्यू आसा, काही मार्क आसा, काही लूक आसा, काही हे आसा, गुत्तू ना. आनी गुत्तू ना. वर्सां कितली जावन आसात? 30, 40, 50, 60 वर्सां जाल्यार रे. आम्ही सांगूंक जायना आमकां एज्युकेशन ना म्हण. जाल्यार आमकां आमी आतां शिकोना गी, ल्हानतावन शिकोन आयिल्ली मागणी आमी करिना गी. एज्युकेशन आसलें गी नातलें वय गी. आयकून 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 आमी शिकल्या गी. तशेंच आतां एज्युकेशनांतले आयकून 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 शिकल्यांत. तशेंच आमकां दिलां, देवाचें उतर दिलां. आमकां तो आत्मीक एक स्पिरिच्युअल एक तो मिरर दिला, देवाचें बायबल दिला. तो आमी वापरूंक कसा, आमी शिकोंक कसा. आमी ओपन करिना जाल्यार आमकां कशें कळटा? घरांत येताना घरा एक आसा म्हूण मात्र एक आमी खारी एक धरता तितलें सोडल्यार आमकां ताचे व्हॅल्यू गुर्तुना. उतराचे ते व्हॅल्यू आमकां गुर्तुना. उतरां कशें आमचे भितर काम करतात, कशें कशें आमचे ते वापरतात वा कशें काम करतात ताचे सकत आमकां गुर्तुनातले वरवीं आमी कितें केलां, तो एक सायडीक दवरला. उरलें संवसाराचे सांगा कितलें कशें जाय जाल्यार आमकां कळटा. प्रेज गॉड, हालेलुया. त्या देखून हे संवसारांत जी येताना ह्या संवसारांत जायती वाट आसात भायर येवंक. आमकां सुटका जावंक रिणांतावन भायर येवंक गी, आमकां समाधान संवसाराचे वाट्यो आसात. पाड पिवन पाड सवय येतावन भायर येवंक, सैतानाच्या कार्यातावन भायर येवंक. ह्या संवसारांत जी येतल्या भुरग्यांक जायती वाट आसात, जायत्यो तांच्यो कार्यो आसात. जाल्यार देवाच्या भुरग्यांक देवाचे उतर सोडल्यार दुसरे खंयचेय शॉर्टकट ना. एकच आसा, देवाचे उतर ते ध्यान करचें एकच जावन आसा. कोणी वा खंयचेय ब्रदरांनी येवन माथ्या वयर हात दवरले, म्हजे समस्ये परिहार जाले म्हणी आमी सांगचे बरी ना. एकच एक देवाचे उतर म्हणले कोयती आमी सदां न्हीत आमी यूज करतना ती कशी ती शार्प जाता. सदां न्हीत आमी ती करूंक आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया. आमच्या कुटुंबांत समाधान ना, भलायकी ना, समृद्धी ना जाल्यार आमी खंडीत चिंतेचे आमचे भितर कितें एक थोडी उतरां आसली सैतानान चोरून येल्यांत म्हूण आमी चिंतूंक आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. आनी थोडी उतरां आमच्या जिवितांत थोड्यांक कशें म्हण सांगल्यार थोडी उतरां आमच्या भितर आसतात जाल्यार ती उतरां कशें वापरूंचे म्हणी कळना. आतां खंयचे गी उतर सांगचे वा खंयचे गी एक हें करचें म्हळ्यार ते ताचे गुर्तू ना. आतां आमकां जेजू क्रिस्तान कुर्सार सगळें काम करून जालां, फिनिश करून जालां. आमी कितें करता थोडे पटी आमी ताचे वयर आमी फोकस करिनासतना पोरने सोडल्यान जेजू क्रिस्त येवच्या पयलें देवान कितें ती उतरां म्हणची तें कितें जाता, मिसमॅच जाता. ती उतरां कितें जातात, आतां फॉर एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार एक भुरग्याक रिवॉल्वर दिवन ताणें उलटा ते मारल्यार तकलेक अशें उलटा मारल्यार काल जाता, तकली पीस पीस जाता वय गी. तशेंच जाता आमच्या जिवितांत. आमकां तेंच हांवें सांगचें जाल्यार आमच्या कुडी 50 वर्सां जावंक पुरो, 60 वर्सां जावंक पुरो देवाचे उतर कशें उपयोग करीचे म्हणून आमकां गुर्तुना जाल्यार ते एक सिस्टम आमकां गुर्तुना जाल्यार ते समस्ये परिहार करूंक आमकां साध्य जायना. त्या देखून आमी हर की आमी देवाचे उतर सोडल्यार दुसरें खंयचेय ना. आमी आमच्या जिवितांत आमी सदां न्हीत एटलिस्ट 24 hours एटलिस्ट एक 3 घंटे 4 घंटे देवाच्या उतरांत आमी कंटिन्यू निरंतर रावता जाल्यार एक फ्रुटफुल जिवीत हांवें अनुभव करचे मात्र न्हय, म्हज्या हेरांक म्हजे ताव न्हू हेरांक ते फ्रूट जावन अनुभव करूंक जाता. कित्याक म्हण सांगल्यार देवाचे उतर आयकतना म्हजें लायफ चेंज जाता. म्हजें थंय आसचें स्वार्थपण, म्हजें थंय आसचें खंयचेय
पुरो देवाच्या उतराचे विरोध वा खंयचेय एक तर मसो राग झगडे खंयचेय आसा जाल्यार ते नाश जावन येता आणि मजे ते फ्रूट येता आणि ते हेरांच्या जिवितांत ते पळोवंक साध्य आसा हेरांच्या जिवितांत ती करूंक जाता ते सैतान खंयचेय समस्या आण जाल्यारय तातूंत भायर येवंक साध्य जाता. प्रेज गॉड हालेलुया. आमी कितें चिंताव आमी आयतारा एक दीस आसा वा पुरो शुक्रार आमी येताव न्ही पुरो तशें केल्यार खंडीत जावन जायना. एक दीस हप्त्यांत एक दीस वा म्हयन्यांत एक दीस म्हयन्यान 2 दीस एक ते खंडीत साध्य जायना. निरंतर सदा नीत हे कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणटात कंटिन्युअस जायचे कंटिन्युअस निरंतर त्या देवाच्या त्या आजारपणांत त्या सांगातपणांत आमी रावोंक आसा. केदाळा तांतू आमी रावतांगी मस्त एरियांत आमकां भायर येवंक असाध्य म्हणल्यार आमकां भायर येवंक साध्य जाता. हेरांक बोगसूंक साध्य जाता. हेरान ते मोगान जिवंक साध्य जाता. हेरान ते आमचे कितें आसा वांटूंक साध्य जाता. हर एका एरियान ती प्रेज गॉड हालेलुया. त्या देखून हे एक दिसाचे कार्य न्ही. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जीसस. त्या देखून आमी त्या देखून जेजू क्रिस्त आयला कित्याक जेजू क्रिस्त आयला बरोवन उमथोवच्या मापान आमकां जिवीत दिवंक जोये लायफ. हे जोये लायफ म्हळ्यार कितें ताचेर न्ही पयलें एक काडया म्हळ्यार खंयच्या पुरा एरियांत जेम्स 4:7 काड सिस्टर. आमी कितें पाती येता हे म्हळ्यार खंयचो एक दुश्ट आत्मा म्हजे भितर एंट्री जाला जाल्यार जेजू क्रिस्त धांवडायता. जेजू क्रिस्त तांतूंत हांव भायर हाडटा. जेजू क्रिस्त धांवडायता म्हणो जाल्यार हांगा देवाचें उतर वय एक मिनिट वाच सिस्टर. देखून देवाक तुम्ही खाल जाया देवसराक आड रावा आणि तो पळतलो. आनी एक पटी वाच सिस्टर. देखून देवाक तुम्ही खाल जाया देवसराक आड रावा आणि तो तुमचे तोंड पळतलो. आणि एक 8 देखून देवाक तुम्ही काळजाया देवसाराक आड रावा आणि तो तुमचे तावन पळतलो. तो तुमचे तावन केदाळा देवाक तुम्ही काळजावन जियेता जाल्यार देवाक काळजावन जियोवचे म्हळ्यार ताच्या उतराक तुम्ही काळजावन रावता जाल्यार देवसाराक तुम्ही आड रावले बरी आणि तो तुमचे तावन धांवता. देव खंडीत जावन ते करिना. तुम्ही देवाच्या उतराक काळजावन जियेता जाल्यार काळजावन तुम्ही रावता जाल्यार काळजावन तुम्ही चलता जाल्यार मात्र ते कार्य तुमचे ते जावंक साध्य आसा. मागीर ते देवा तावन जाता म्हणलें ते बेस्ट. त्या देखून जेजू क्रिस्त आयला एक आमच्या जिवितांत जोये लायफ दिवंक एक बरें बरोवन उमथोवचें एक जिवीत दिवंक. जोये म्हळ्यार जीव म्हणटात. जीव देवाचो तो जीव आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी तो अनुभव करूंक आसा. खंयचे पुरा एरियांत समाधान ना. खंयचे पुरा एरियांत आमी पडल्या. खंयचे पुरा एरियांत आमकां निराश आसा. ते निराशांत आमी आसाव जाल्यार आमी तो जोये लायफ आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक आसा. हर एका एरियांत ती आमी केदाळा तो जोये लायफ आमी अनुभव करतांगी तो म्हज्या जिवितांत फळ दिता. देवाचो तो फळ आमच्या जिवितांत तो अनुभव करूंक जाता आणि तो फळ हेरांच्या जिवितांत ते कार्यरुपांत करूंक जाता. तो जीव आमी आमचे देवाचो तो जीव आमचे भितर व्हरूंक साध्य आसा. देवाचो तो जीव आमचे भितर व्हरता. केदाळा देवाचो तो जीव आमचे भितर ना गे आमी एक मेल्ल्या मनशा बरी म्हण येता. आज एक सांजेर हांव एक हॉस्पिटलांत आयसीयूक गेल्ले. आयसीयू भितर येताना ते तुमी पळयलां गे ते मिशीन हांवें आज ऑब्जर्व केलें.
मिशीन वयर सकयल ते काय म्हणतात ताका ऑक्सिजन ते मिशीन ते एक बॉक्स बरे धरतात आणि ते ग्रॅप वयर सकयल तांतो साऊंड आयकता कुई 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 म्हण ऐकायला पळयला म्हण चिंता एक ग्रॅप म्हळ्यार तो ग्रॅप वयर सकयल म्हळ्यार तो मनीस जीव आसा म्हणून ते स्ट्रेट जाल्यार खाले म्हणून म्हळ्यार तो मनीस मेला म्हण वैगी तशेंच आमी आमच्या जिवितांत कुडी प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाताना आमी कितें करता आमी धडपडता आमी काले जाता आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाताना आमी आमी आमचे ते आसले आमी समाधान ओगडाता आमचे ते निरासपण येता भुरग्यांच्या जिवितांत जावन दी आमी म्हणटा सकाळी उठून देवा आज बऱ्या भुरग्यांक तुवें म्हाका दिलां तुका अर्गां दिता म्हणून तिनस भुरगीं इल्लें दनपारां कॉलेजींत येताना वा कितेंय तांच्या जिवितांत कितेंय तांणी चड उणें केलें त्या दाळा आमचें कितें जाता आमी आमी कुडी प्रमाणे येता वयर सकयल जाता त्या एका एरियान म्हणना इवन डॉक्टराचो रिपोर्ट बरी भलायकी आसता बरें आसता डॉक्टरान ते गेल्लेत एक कालेगीर रॉंग एक रिपोर्ट दिलो तो रिपोर्ट टायमार तशेंच आमी कितें वयर सकयल आमच्या जिवितांत आर्येका करियांती फायनान्स जावंक पुरो वा कुटुंबा जिवितांत समाधान नातल्या टायमार वयर सकयल जाता वयर सकयल जाल्ल्या टायमार आमी कितें जाता आमी निरासपणाक येता तो जेजू क्रिस्तचो जीव म्हजे भितर आसा म्हणल्यार आमी त्या एका एरियांत एका बंदडेंत वा एका पिडांत एक निरासपणांत आमी आसा जाल्यार सैतान कितें करता तो जीव तो जेजू क्रिस्तान दिल्लो तो जीव म्हजे भितर आमी तो आपणावंक जायना आनी ते समाधानाचे ते जिवीत आमी जियोंक साध्य ना. हालेलुया. आमी तो जेजूचो जीव म्हज्या जिवितांत अनुभव जायचे जाल्यार हांवें पयल्यान सांगलें आमचे स्वार्थपण पयले मरोवंक आसा आमचे स्वार्थपण आमी मरोवंक आसा आमचे थंय आसलें आशे आमचे थंय आसलें कितेंय आसा जाल्यार पयलें तें मरोवंक आसा तें मेल्यार मात्र जेजूचो तो जीव म्हजे भितर तो अनुभव करूंक साध्य आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. जीव म्हळ्यार कितें लाईफ म्हळ्यार कितें कोणाक गोत्ता सागी संगीत गी प्रेज गॉड. हालेलुया. अनम्यूट दिला उलया. लाईफ म्हळ्यार कितें प्रेज गॉड. लाईफ म्हळ्यार लाईफ ओके सांगा फादर. प्रेज गॉड. लाईफ म्हळ्यार कितें लाईफ जीव आमी चिंतना आमी प्रॉब्लेम आसा फादर. Exactly. Sum total of my thoughts, Ningi. करेक्ट. आमी निर्धार आमचे कार्य आमचे आशे आमची खुशी सगळेचे टोटल वय म्हणजे जिवीत म्हळ्यार जेजू आयला बरोवन तुमच्या बापान जिवीत दिवंक म्हळ्यार तांतूं खंयचे उणें पडना. वय उतरां sum total of all my actions, behavior. वय करेक्ट फादर. सगळे तुमचे नेटवर्क इश्यू टोटल सगळ्याचे एक हे म्हळ्यार खंयच्यान ती उणें पडना
जेजू क्रिस्तचो जीव म्हजे भितर वळता म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान म्हणला हांव आयला तुमकां बरोवन ओमतोवच्या मापान जिवीत दिवंक ते जिवीत म्हजे भितर ते कंप्लीट टोटल म्हजे भितर आसले वरवीं खंयच्यान ती उणेपण आसूंक साध्यत ना ते उणेपण भरून ओमतोवच्या मापान ते आमचे भितर आसूंक साध्य आसा आमची खुशी आमचे थिंकींग आमी तोंड सोडून उलोवची उतरां आमचे निर्धार आमचे कार्य आमचे आशे आमची खुशी अर्री एकाचे ते एक टोटल म्हण येता त्या देखून आमकां खंयचे बरें म्हजी खुशी बरी गी वा देवाची खुशी बरी प्रेज गॉड देवाची खुशी देवाची खुशी म्हजे योजन बरें गी देवाचें योजन बरें देवाचे योजन म्हजे आशा बरी गी देवाची आशा बरी देवाची आशा देवाची आशा केदाळा मुसोरी आमी देवाची खुशी देवाचे आशे देवाचे आमी तांतू फोकस करता जाल्यार देवाच्या त्या एका भिरांतींत आमी जियेता जाल्यार त्या दाळा आमी हे संपूर्ण एक लाईफ आमी अनुभव करूंक साध्य आसा प्रेज गॉड हालेलुया ते म्हजे भितर आसतो तो जेजू क्रिस्तचो जीव ते जीव म्हळ्यार ते स्विच ऑन केल्यार ते सगळ्यांनी लाईट जावन सगळ्यांनी उजवाड जावन आमी फासारूंक साध्य आसा उजवाड देवाचे उतर म्हणलें ते एक उजवाड आमी हेरांकी फासारूंक साध्य आसा कधी आमच्या डे टू लायफान ती आमी ते एप्लाय करूंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया थँक्यू जीजस आमी सांगता न्ही थोडे फुडें हो टायम मेळ्ळ्यार हांव देवाचे उतरां वाचतां टायम मेळ्ळ्यार हांव ध्यान करतां म्हाका टायम जाय म्हण आमकां समस्या येतना आमी म्हणटा गी तशें ना वैगी आमकां 24 hours दिल्यात न्ही देवान दिल्या त्या 24 hourसांत थोडे पटी आमकां येता कामांत हांव आयली म्हाका पुरासान जाली आतां खाले देवाचे उतर आयकोनचे आतां हांव न्हिदता जायते कुटुंबांनी सोलो नासले वरवीं कुटुंब जिवीत विबाडून आसा कुटुंब जिवितान कित्याक घरा आयलेत घोव बायलां दोगांय कामांक गेली घरा आयलेत पुरासान घरचें काम जालें पुरासान जाली मागीर सांगाता जेवण ना सांगाता उलोवन येना सांगाता मागणें ना कुटुंबाचें मागणें ना खंयचेय नासतना सैतान कितें करता तोच टायम राखोन रावता तो सोर राखोन रावता असो टायम आमचे कुटुंब विबाड करूंक आयली चड सोशल मिडिया वा भायर एक्टिविटीज तांतू चड पडोवन वचून न्हू हांगा कुटुंब विबाड जावन येता कुटुंब नाश जावन येता आनी आमी कितें करता देवा वयर ब्लेम कर हें कित्याक अशें जालें कित्याक आमी दिवचो टायम देवाक दिवचो तो टायम दिनासतना आमी तो टायम आमच्या स्वार्थपणाक आमच्या ह्या कुडीची आशा वा कुडीची कितें आसा ताका आमी यूज करून काण गेल्या म्हळ्यार शारिरीक स्वभाव मनशा सैमांत आमी जिवन आसा केदाळा मुसोर आमी रोमन्स 8:6 म्हणटा आमी मनशा सैमांत जियेता जाल्यार आमी मरण केदाळा आत्मीक जावन आमी जियेता जाल्यार मात्र एक जिवीत आनी शांती समाधान पळोवंक साध्य आसा प्रेज गॉड त्या देखून आमी कितलेय कामार आसूं दी खंयचेय अंतू आसूं दी आमी येवन देवाक तो टायम दिवचो तो कितें आसा सांगाता आमी उतरां उसारची जावन दी सांगाता टंग्स करचे वा सांगाता मागणें करचें सांगाता देवाची उतर डिस्कस करचें हे मस्तू आजकाल आमच्या कुटुंबांत मस्तू गरज आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 काली तशेंच हांव आनी ब्रदर पिटर एका घरा विजीट केल्ले आमी त्या घरा येताना सगळ्या एरियांत खाली एक एरिया न्ही एका टायमार ती जायत्या एका व्हडल्या कुटुंबान कोडियालांतल्या एका व्हडल्या कुटुंबान काजार करून दिल्ली कुटुंब ती भुरगीं आजकाल सगळ्या एरियान ती म्हळ्यार ती म्हणटात एक वेळा जेवणाक देखून तांकां आज ना
उपास करना साथ म्हळ्यार जेवणाक तांदूळ हांवें अडीच जाल्यार पयशे नात आनी हांवें कितें करी उपास करना साथ कशें म्हण सांगल्यार सोर त्या टायपार सोरूंक तांच्या जिवितान अर्य कैऱ्यान ती भुरग्यान ते जावंक पुरो घोव बायलां मध्ये जावंक सगळ्या एरियान ती कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतराची तांकां जन्वायेच्या अभावांत नास जावन आसात त्या देखून आमी अर्य एकल्यांनी वचून आमी पळोवंक गेल्यार 2 कोरिंथी 5:14 काड सिस्टर त्या देखून आमी भुरग्यांक तशेंच भुरग्यांक शिकयतना आवय भुरग्यांक आमी कितें करता सांजे राय होमवर्क कर हें शीक त्या क्लास हें क्लास तांतू बिजी करून घालता वयगी तेंच देवाच्या उतराक आयकूंक देवाचें उतर स्टडी करूंक कित्याक घालिना हांव कित्याक आवय बापाय जाल्ले आमकांच गोत्तू ना आनी आमी भुरग्यांक कशें शिकोवचें वयगी त्या भुरग्यांक देवाचो मोगाचो तो अनुभव कशें दिवचो वयगी त्या भुरग्यांक आमी ते बरें फ्रूट आमी पळोवंक साध्य ना आजकाल त्या देखून आवय बापाय जाल्ले आमी कितले देवाच्या उतरांत करसितांगी त्या दाळा तो एक जेजू क्रिस्तान दिल्लो तो जो ये लायफ ते बरें जिवीत बरोवन उमथोवचें ते जिवीत आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत ती आमी पळोवंक साध्य आसा प्रेज गॉड हालेलुया ते आमी त्या देवाच्या त्या आजारपणांत आमी टाइम स्पेंड करतना आमी ताच्या त्या उतरांत आमी ताचे उतर ताचो तो ताळो आमी आयकोवचें जाल्यार ताच्या त्या सांगातपणांत आमी आसांव जाल्यार ताचे उतरां आमकां कशें ते समजता म्हळ्यार देवान उलयले द्वारे ते उतरां द्वारे आमकां कळटा देवाच्या काळजांत कितें आसा जेजून म्हजे विशयान कितें सांगलां ताच्या उतरां द्वारे मात्र आमकां समजता दुसरें खंयचेय न्ही कोणेय मेसेज दिल्ले वरवीं न्ही वा कोणेय कितें सांगले वरवीं न्ही ताच्या उतरांत कितें बरयलां ते आमी वाचता जाल्यार जेजू देवाच्या काळजांत कितें आसा म्हणून आमकां कळटा आमकां तो संबंध ना आमकां ते रिलेशनशीप ना आमी त्या उतरांत आमी ना जाल्यार आमकां कशें कळटा आमी कितें करता हेरांची उतरां हेरान कितें मेसेज दिल्या हेरांनी कितें सांगलां वा कोणें कितें सांगलां ताचे वयर आमी फोकस करता संवसाराच्यो त्या उतरां वयर फोकस करून आमचें जिवीत आमी विबाड करूंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया ते एक कार्ड सिस्टर वाचता सिस्टर क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यान समेस्त मनशां बसत एकलो मेला जाल्यार सत्ता मेल्यान जालें प्रेज गॉड हालेलुया आनी एक पटी वाच सिस्टर क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यान समेस्त मनशां बसत एकलो मेला जाल्यार सत्ता मेल्यान जालें हो प्रेज गॉड क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यान समेस्त मनशां बसत तो एकलो मेलो कोण तो जेजू कोण तो समेस्त मनशां बसत तो एकलो मेलो कोण तो तसो जावन आसा जेजू क्रिस्त समेस्त मनशां बसत तो मेलो प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्या देखून तो कुर्सार मेलो आमचे खातीर तो मेलो आनी आमी कितें जाल्या आमी त्या पोरणे सायब आमचे ते पोरणे कितें आसा पोरणे जिवीत आनी पोरणे आमी कितें शिकोन आयल्या ताच्या सांगात आमी मेल्या आमी पोरण्यांत दनकाण घेवचे न्ही पोरणे आदले तावन आयिल्ल्यांत आमी दनकाण घेवचे न्ही आमी आमचे मायंड रिन्यू करूंक आसा देवाच्या उतरा प्रकार आमी रिन्यू करूंक आसा आनी जेजू क्रिस्त समेस्त खातीर मेला आनी ताच्या सांगात आमी मेल्या आनी आमी कितें जाल्या आमी ताच्या सांगात आमी त्या कुर्सार मेल्या आनी आमी नेके पेल्या आमी कितें जालें म्हणटा ताका कन्नडान म्हणटा समाधी जाल्या समाधी म्हळ्यार आमी ताच्या सांगात आमी ताच्या सांगात मेल्या वयगी ताच्या सांगात आमी मेल्या आमचे खाली आमचे पोरणे सायम पोरणे कितें शिकोन आयल्या वा आमचे कितें ओल्ड आसा हर एक ताच्या सांगात मेला आनी आमी कितें जाल्या आमी नवी जाल्या सगळे मेल्यांत म्हण जालें जेजू क्रिस्त मेलो आनी आमी ताच्या सांगात मेल्या प्रेज गॉड हालेलुया देवान रचले आदाम
आदावान रसताना ह्या संवसाराक तो येताना ताच्या त्या जीवकणा भितर आमी सगळी आसल्यो म्हळ्यार पयलो आदाम. आतां लास्ट आदाम जावन जेजू क्रिस्त आयला. जेजू क्रिस्त आमच्या खातीर कुर्सार मेलो आणि ताच्या सांगता आमी कुर्सार मेल्या, आमी नेके पेल्या आणि आमी पुनर्जिवंत आमी जाल्या. प्रेज गॉड, हालेलुया. एक आंब्याची बी भुंयत घालताना ते कितें जाता, जड जाता, रूख जाता आणि तांतू आजार घटल्यान तांतू फळां येतात. वैगे ती फळां खंय आसली, त्या आंब्याच्या बिया भितर आसली. वैगी आंब्याच्या बिया भितर आसतली. तशेंच आमी आदामाच्या त्या बिया भितर आमी आसल्या जाल्यार केदाळा आमी जेजू क्रिस्त आयलो. जेजू क्रिस्त सांगता आदामान केल्ल्या त्या पातका निमती आमी पातकी जावन आसल्या जाल्यार जेजू क्रिस्त आयलो. जेजू क्रिस्त आमच्या फातका खातीर तो कुर्सार मेलो आणि आमी ताच्या सांगता कुर्सार मेळ्ळ्या. आमच्या पातकांचे सायंब सगळे मेळ्ळे आणि आमी आतां कितें जाल्या, आमी नवी रचना जाल्या. प्रेज गॉड, हालेलुया. ते देखून रोमन्स 6:6 तिसरे वळगी म्हण तिसरे हे सांगता ते तशेंत म्हणटात ते. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जीजस. त्या देखून आमी आतां जेजू क्रिस्तातय आमी नवी रचना जाल्या. आमी जेजू क्रिस्तातय नवी जाल्या. प्रेज गॉड, हालेलुया. त्या देखून आमी नवे जाल्ले वरवीं जेजू क्रिस्तान कितें तें जोय लायफ तें जिवीत आमकां दिल्लें गे, ते जिवीत आमी अनुभव करूंकूच आसा. आमी समस्येंत वा पिडांत वा आमी कश्टांत वा खंयच्याय एरियांत आमी जिवचे न्हय. जेजू क्रिस्तान ते जोन दिल्लें जोय लायफ आमी जियोंक आसा. आमी जियेचे जाल्यार पयले आमी आमच्या स्वार्थपणाक आमी मरूंक आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जीजस. कोणाक कितें सांगूंक आसा गे ब्रदर? Praise God, sister. Praise God. प्रेज गॉड. सांग ब्रदर, उलय ब्रदर. वय आमी आतां समारियाची स्त्री तांतू पळयल्या रे. थंय तशें सांगता ती स्त्री, सायबा दी म्हाका हें उदक, तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकी पडचें ना. तशें म्हळ्यार देवाचें उतर आमी केदाळा कान घेता आणि देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बदलता. केदाळा आमकां दुसऱ्या संगतीचे आणि संवसारी रितीचे आमकां कितेंच ताका सोल्युशन फायंड आउट करीचे म्हणून आमकां गरज ना. हांगा क्लियर सांगता तें उतर, देवाचें उतर. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरांत हर एक जिवीत हांगा सस्नीत जिवीत म्हळ्यार हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सस्नीत जिविताक उमाळून वळटलें म्हणून सांगता. सो त्या खातीर आमकां देवाचें उतर म्हळ्यार त्या सस्नाच्या सस्नीक जिविताक व्हरून पावोवचें तसलें आतां आमी केदाळा खाण घेता आणि केदाळा आमी ताचे प्रमाणे आमचे बॉर्न अगेन जावन आमी ताचे प्रमाणे आमी चलता. आमी ते अनुभव करूंक आमी त्या मोमेंटाकच जाता आणि थंय तावन आमची चिंता बदलून आमी संवसाराच्या रितीची चिंता बदलून आमी केदाळा ह्या जिविताच्या बरोवन ओमतोंच्या जिविताक आमी मॅट धरता. केदाळा आमचे जिवीत सस्नीक जिविताक आमी मुखार वेता, फुडें वेता. त्या खातीर आमकां संवसाराचें जिवीत आमकां क्षणीक देवाच्या उतरांत म्हणटा आमकां. सो त्या खातीर आमी आमचे रिलेशनशीप आमी केदाळा देवाच्या संबंधांत आमी रावल्यार आमकां कितेंच तो तुमी सांगलो तो जॉय लायफ आमी अनुभव करूंक जाता हांगा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड, प्रेस गॉड सिस्टर. प्रेज गॉड. गॉड प्रेज. आमी देवाचे अनुसार स्वीकार केल्या उपरांत पवित्र आत्मो आमचे तें कितलें एक काम करता म्हळ्यार आमकां उगेत बसोंक जायना. आमी हेरांक देवाचें उतार दी जाय म्हणून आमकां अत्रेग मस्त अत्रेग जाता. तशें सदांय इस्काला चलतना जावं दी, फाटी येतना जावं दी, म्हाका फोन मेळ्ळ्यार देवाचें उतर हांव दिनासतना रावना.
फोन मेळटा म्हणून राखून रावुरले बरें म्हळ्यार पयत रावतना ते म्हाका अवकाश करून दिता सिस्टर. तशें Praise God. आज Hallelujah. आज हांव रिक्षार गेली, म्हाका एक अनुभव ती तो ड्रायव्हर कितलें ताचें सांगलें म्हळ्यार ताणें ताचो पूत एक 2 म्हयन्या आदीं सरलो खंय. तशें ताच्या बायलेक मस्त डेस्परेट जाला म्हणून ताका हांवें देवाचें उतर दिलें आनी आमचें जेजू कित्याक खुर्सार मेलो आनी ताका सांगलें आनी ताका एक बूक दिलो हें उतर देवाचें उतर तें तुज्या बायलेक तूं शिकय म्हणून वाचय आनी वायट बूक दिलो सिस्टर. तशें मागीर फाटीं येताना हांवें पोर एक देवाचें उतर दिल्लें चेडूं म्हणलें म्हाका आतां गूण जालें हांव तें पुरो अनुभव म्हाका मेळचें सडटाव हांवें तांकांच उतर दिवचें सडटाव म्हळ्यार बेगीन स्विकार करतात सिस्टर ती. Praise God. Hallelujah. हे अनुभव ती बेगीन स्विकार करतात. क्रिस्तांव म्हळ्यार आमकां पुरो गोत्त आसा, जेजू गोत्त आसा, बायबल गोत्त आसा अशें म्हणटात सिस्टर. तशें Praise मस्त जाणां हांवें दिसाक एक दोगांक म्हणी हांवें देवाचें उतर दिवचें आनी वायट बूक दिवचो आनी तांकां जेजू क्रिस्त म्हळ्यार कोण आनी आमकां कशें सोडवण केली आनी तो कशें आमकां गूण करता तशें पुरो सांगतना ती आतां सांगतात म्हाका गूण जाला देवाचें उतर रिपीट करना म्हूण सांगतात सिस्टर. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Padre Apocalipse म्हणटालो फादर ना ते तेंचं जिवीत म्हळ्यार साल्वेशन म्हणल्यार बरी. करेक्ट. पवित्र पुस्तकां उलयता जिवीत तें न्ही साल्वेशन म्हळ्यार तातूंत सकडी आसा म्हळ्यार जेजून उलोवचें जिवीत तातूंत सकडी तातूंत खंयचें उणेंपण नासलें जिवीत तें जिवीत हांव दिवंक आयलां तें आतां ताच्या उतरांत आसा. ओके. ताच्या उतरांची वळख म्हाका आसल्यार तें जिवीत हांवें अनुभव करीत म्हळ्यार भलायकी, समृद्धी, वायटांतल्यान सुटका, शिरापतांत सुटका, शांती, समाधान, लांबावक, सस्नीक जिवीत सकडी उतार मानून घेवंक तयार आसल्याक तें जिवीत अनुभव करूंक जाता. आनी आतां भावान सांगलें तें कालें उदक न्ही गे हांव दिता तें उदक म्हळ्यार तें देवाचें जेजून दिल्लें उदार म्हणलें उदक न्ही गे. वय 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 फादर वय. हांव जर दिता तें जावन उदक सस्नीक म्हळ्यार जिवीत म्हळ्यार तातूंत तेणें क्लियर दिलां हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सस्नीक जिविताक उमाळून वळटले ते रावना थंय मागीर. म्हळ्यार पयलें तो एक्सपिरियन्स करता तें उदक आं तशें वय वय पयलें ताचे ताका अनुभव जाता. वय 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 करेक्ट ब्रदर न्ही गे तशें मो वय म्हळ्यार ते मल्टिप्लाय जाता म्हणून ताका मागीर तेंत ते सोर्स जाता. एक्झॅक्टली तेंत ताचे तें सोर्स ताका जाता. अनुभव जाता. वय आतां आनी एक वय भयणीन सांगल्या बरी ते देवाची उतरांची वळख जाल्ले उपरांत आमकां वगत बसोंक जायना म्हणल्या बरी वय काल्याक आतां तें सोर्स जालें. वय 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 हांवें एक्सपिरियन्स केलां देखून आतां म्हाका हेरांक सांगनासतना रावोंक जायना. आतां कोणें सांगलें म्हूण हांव सांगना हांवेंच खुद्द अनुभव केला. म्हळ्यार त्या अर्थान म्हणयत न्ही गे जर जावन सस्नी जिवित वय उमाळटले. वय 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 प्रेज गॉड. प्रेज ब्रदर गॉड. पीटर का लगे प्रेज गॉड वय वय. पीटर तुम्ही प्रेज गॉड. सोर येता फकत सोरोंक जिविशी मारोंक आनी विबाड करूंक पूण जेजू थंय रावय पूण हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन उमथोंच्या मापान ते मेळो म्हणटा पळय सोरान आतां जायते सोरला आमकां कोत्ता पळयतना आमकां दिसता कुटुंबा जिवितान जावं बरो ह्या भुरग्यांच्या जिवितान जावं बरो ह्या आर्थीक विशयान जावं बरो जायते ताणें सोरला जर तर ते सोरले जाल्यार जेजू म्हणटा हांव आयला जिवीत दिवंक बरोवन उमथोंचे हे जाण हांव जेजू थंय येता जिवीत हांवें अनुभव करूं येता म्हळ्यार बरोवन उमथोंचे म्हळ्यार आतां तिणें सांगल्या बरी हांवें म्हज्या जिवितान अनुभव करले पावान हेरांकय ते पावता म्हळ्यार बरोवन उमता हेरांकय पावता ते बरोवन उमता ते येस जीव येस म्हळ्यार
फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां देवाच्या उतराची समजणी जायचे देवानं आमच्या बसत कितें केला त्या विशयान खरी समजणी म्हणल्यार ती आमच्या जिवितांत आमी बाबा सत्पान वापरल्यार आमच्या जिवितांत वापरूंक जाता आनी हेरांकय दिवंक जाता. प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, Jesus. आनी कोणाक जाल्यार सांगूंक आसा गी उलोवंक आसा गी? प्रेज गॉड. Praise God. कोणाक ना म्हळ्यार आमी अर्घा मागणे म्हणया. कोणी करतात की ब्रदर्स? या प्रेज गॉड. Praise God. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगळ बापा अर्गां तुका दिता बापा. या संजेच्या वेळार बापा तुवें आमकां सांगात हाडून आमचे ते सबार तुझ्या जिविताची जरी उमाळचे तुसले उतर तुवें आमकां आयच्या दिसा तुवें आमकां फावो केले बापा. या बहिणी मुखार तुवें आमकां शिकयलें सबार संगती आनी ते उगडापणां आमकां ती तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे ती आमकां तुवें भावीत केली बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता कित्याक तुज्या समक्षांत तुज्या सांगातपणांत रावल्यार खंडीत आमी जॉय लायफ आमचो जिवंक जाता म्हणलें आमकां आयच्या ह्या शिकवणेद्वारे तुवें आमकां सांगून दिलें बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन. आमेन. Praise God. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू सिस्टर. पहिले थँक यू ब्रदर्स. आमची एका दिसाची रिट्रीट आसा. तुम्ही येया रांकिया पोनडा तशें सप्टेंबरांत 4 दिसाची रिट्रीट आसा इंग्लिश आनी कोंकणी. तुम्ही येवचे रांकिया पोनडचे रजिस्टर करा तुमचे नांवां कित्याक थोडेच सिटी आसतले म्हणून जागो उणे आसतले वरवीं. ब्रदर जॉन्सन येता. प्रेज गॉड. हालेलुया. Praise God. Hallelujah.